मायमोगाचे येवकार मनीषा जाधव सुरेखपळ्याच्यो हेडलायन। वीज दरवाढीचो शॉक लागला सामान्य गोंयकारांक, लोकांनी घातलो घेराव। आता मुख्यमंत्र्यान हस्तक्षेप करत वाद सोडोवपाचे दिला आश्वासन, जाल्यार 8 दिसांचो वेळ मागला वीज मंत्र्यान। मळा, तळे, कांपाल आणि साळ न्हंय सामुहीक नुस्तेमारपाच्या चर्चेखाला, जाल्यार लोकांच्या नळांतल्यान येवपी किडे सांगतात एक वेगळीच कानी। गोंयकारांचेर आयला आकांत। रानवटी जनावरां करतात शेताची नासाडी, पावसाक कळाव जाल्ल्यान शेतकारांचे हाल। मजगती शेतकारांच्या जमनीचेर आयला दिल्लीकारांचे संकश्ट। आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। वीज दरवाढीचो शॉक सामान्य गोंयकारांक हाय वोल्टेजीन लागला म्हणपाक अतिताय जावची ना। आदीच लोकांचो पगार कमी आणि तातूंत ही दरवाढ फारीक करपाक लोकांनी थेट न्हयकार दिला। वीज अभियंत्याकडेन लोकांनी घेराव लेगीत घातलो। हे उग्र रूप पळोवन मुख्यमंत्र्याक हस्तक्षेप करचो पडलो। तांणी चड बिलां, लोड हे संबंधी सगळे वाद सोडोवपाचे आश्वासन दिला। मजगती 8 दिसां भितर ही समस्या सोडोवपाचे उतर वीज मंत्र्यान लेगीत दिला। फुरियोज गोंयकारांचो वीज खात्यात मोर्चा, स्मार्ट मिटरांचो विरोध हे सगळे मुख्यमंत्र्याच्या दारामेरेन पाविल्ल्याचे दिसून आयले। वीज दरवाढ संबंधी आशिल्लो वाद सोडोवपाचेर पावला आणि स्मार्ट मीटर स्टॉप दवरपाक लायिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले। पूण ह्यो गजाली वास्तवात जातल्यो काय सरकाराचो वेंचणुके पुरती आनीक एक डाव आसतलो, वेळच सांगतलो। परत एकदा पावराचेर आमी ऑलरेडी म्हणजे स्मार्ट मिटर जो आसा पळय न्ही तो ताका स्टॉप दवरपाक लायला। डिफरन्सीस बिलां जी कितें आज हांवें ऑलरेडी ताका नोट रेडी केल्लो आहा, तांचो तेच्या डिपार्टमेंटाक वतलो। पेमेंट डिफरन्सीस जो लोड आनी बाकीचे सगळे कितें ते सगळे इश्यू जो डिस्प्यूट जे आहा ते रिजॉल्व करपाक लायला तांकां। येस, सेट पॅटर्न ऑन होल्ड। एकदां आमच्या घराचो लोड जो आहा पळय न्ही, म्हणजे हो घराचो लोड फॉर एग्जांपल आमी 400 मेगावेट घेतला, म्हणजे घर बांदला तेन्ना आमी एसी लावंक नासले, हे घेवंक नासले। आतां 4 एसी लायले, ऑटोमॅटिकली तो लोड वाडलो तो 500 मेगावेट जालो आसतलो। ओके, 200 वाडलो, बट तो ओल्ड मिटर असल्या कारणान बील तितक्याचेरूच येतालें। जर 500 रुपया येतालें ते 500 रुपयाचेर जातालें। बट ते स्मार्ट मिटर जा तो सगळो लोडूय दाखयता, डेट पेनल्टी दाखयता। डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की तुम्ही सगळ्या जो पर्यंत ही लोड स्टडी जायना, प्रत्येकान आपलो इंजिनियर हे घेवन कॉन्ट्रॅक्टर्स किंवा त्यांचे नोटिफाईड असतात त्यांच्या कडल्यान लोड परत स्टडी करचो, तो नोटिफाय करचो प्रत्येकाचो कितें आहा तो, आनी ताज्या उपरांत मागीर विचार जातलो। वीज बिलां वाडिल्ल्याचो हुस्को उक्तायत नावेली तळावलीचे लोक मडगांवच्या वीज खात्यात अधिकाऱ्यांक घेराव घातलो। मुख्यमंत्री उपाय सोदून काडटले अशें वक्तव्य केल्ले, पूण खात्याक अधिकृतपणान कांयच मेळूंक नाशिल्ल्याचे अधिकाऱ्यान सांगले। मजगती आता 8 दिसां भितर ही समस्या सोडोवपाचे उतर वीज मंत्र्यान दिला। आमी 8 दीस पाशियेस काडटले, ना जाल्यार पुराय नावेलकारांक जागोवन हाडपाची शिटकावणी तांणी ह्या वेळार दिली। $29,000, $16,000, $7,000, $4,000 अशी बिलां आयिल्लीं आसा आनी सीएमान पण आश्वासन दिलां तूं करून दिता, तो आमकां आमी बिलां भरनात। तुवें उतर दिलां 8 दिसां भितर म्हणून। धवलीकर पॉवर मिनिस्टर तुजी उतरां मान धरून हांव फोन दवरता, लोकांक उजीर तूं सांगलां 8 दिसान आमकां बिलां कितें आसा पेनल्टी काडा। ओके, थँक्यू। जे सरा सांगला सुदीन सरा की आपण 8 दिसां भितर करता सॉल्व म्हणून। सो वी एश्योर दॅट एश्योरन्स इज ऑलरेडी गिवन बाय मिनिस्टर। एंड वी जे कितें प्रॉब्लेम्स आसा, जे कितें लो वोल्टेज इश्यू आसा, जेंचे कोणाचे जे पळय आतां नंबर ते बरोवन घेता, वी वील गो थ्रू ईच इंडिविज्युअल केस एंड इफ देर इज रिडींग जर सारकें येवना कितें आसा जाल्यार परत धाडून वील सी। वी आर फॉर द कन्झ्युमर्स, वी आर नॉट अगेन्स्ट, ते आमचेच कन्झ्युमर, तांकां कितें जर दुखलं जाल्यार आमकांय तें दुखता। पण काही गोष्टी ज्यो पळय ऑर्डर बिडर जी पळय हाजी येता टॅरिफाची, ती आमच्या हाती आसना। पॅनल चार्जीस जे मानल्या ते खरोखर जर तुरतात ते आसा। समज जर तो लोड इन्क्रीज जाल्लो आसा आनी तो मिटर जर खरोच तो लोड दाखयता कितें तेंय व्हेरीफाय करता किंवा कोण कंप्लेन कितें तें, आनी वी वील एक्झामीन दॅट करेक्टनेस वॉट एवर। तरी आसतना हांव मागता, समज कोणाक जर कसलीय
कंप्लेन आसात आमच्या सब डिव्हिजन असिस्टंट इंजिनियरा कडेन आसा. हांव हांगा 3rd फ्लोरार बसता, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर 2nd फ्लोरार बसता, तुमी हे 3rd फ्लोरार बसता, तुमी हे तुमची दारां सदांच ओपन आसा. वी आर ऑलवेज देर. जेन्ना लो वोल्टेज आनी जे कितें इश्यू आसा दॅट ऑल्सो इफ दॅट आय वील ऑल्सो पर्सनली गो अँड सी इफ देर आर एनी सच सिरियस कंप्लेन्स वीच आर देर बिकॉज वी आर सपोज टू गिव करेक्ट पावर. पयर सीएमान कितें सांगलां आपण वेव ऑफ करतलो, पेनाल्टी काडटलो, आपण वेव ऑफ करतलो, सारकें आतां करून दितलो. डिपार्टमेंटा आयले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटात ते लोक सांगतात आय डोंट नो वेदर सीएम तांचो सीएम कितें भायलो एलियन्साचो काय म्हणून हे आमकां सांगतात सीएमान आश्वासन दिलां आसतलें, तोंडान दिलां, बुरोवन दिवना, आमकां डायरेक्शन येवना, आमकां नोटीस येवना. सो आमच्या लोकांक कितें सफर करपाचें, कितें सफर करपाचें. म्हाका एक सांगपाचें आसा, हे सगळें चल्लां न्ही कारनामा हो हांकां स्मार्ट मिटर बसोवपाचें आसा. स्मार्ट मिटर प्रेशरायज करपा खातीर हें करपा जाल्यार स्मार्ट मिटर घातलो जाल्यार ते एप बेज आसता. एप बेज म्हळ्यार उदका भाशेनी ड्रॉप्स ऑफ वॉटर ते टक 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 भरता पळय तशी मिटर जातलो. सीएम प्रमोद सावंत सीएम तुवें रिकॉर्डाचेर म्हणलें आपूण वेव करतलो, ते रिवोट करतलो, ती बिलां पेनाल्टी काडटलो, पूण तुजें डिपार्टमेंट तुजी आयज मोकरी करपा लागल्या. बरी सोड, आतां पावर मिनिस्टरान सांगलां तशें आमी मातशें न्ही, आमी गांवली लोक न्ही, आमी मातशे पासियन्साचे काडटा, आमी इतले पासियन्स काडटा. 8 दिसा टायम दिला. सो 8 डेज भितर 8 दिसान समज बिलां लेस येयनात ते टील देन आमी बिलां फारीक करपाची ना. हांव डायरेक्ट सांगिल्लें आसा आनी कोणाचेच डिस्कनेक्शनाक कोणें येवपाना. कित्याक दीस हॅज टू बी वेवड ऑफ, पेनाल्टी काडून लोक जे गरीब आसात तांचे खरें रिडींग आसा ते खरें रिडिंगाचेर दियात म्हणून हांवें मागलां. आनी ना जाल्यार हांव शिटकावणी दितां. आयज हांव नावेली तेलावलीच्या लोकांक घेवन आयलां. 8 दिसान देना जाल्यार हांव सगळे नावेलीच्या लोकांक जागे करतले आनी हांगा घेवन येतलें. वीज दरवाडीन कलंगूट वाठारांतले थळावे लेगीत फुर्योज जाले. ते वीज अभियंत्या कडेन पावले. आश्वासनां पयलीं सावन मेळटा पूण परिस्थितीत कसलोच बदल जाल्लो मात दिसना. थळाव्यांनी आपलो उग्र राग व्यक्त केलो. कालामुचो लोक खंयचो भायलो ना. लायट येता का आजची लायट आसता का आसना. मिस्टर शेख, हे सब स्टेशनाचे एक्झाम्पल तुम्ही गेल्या कितल्याच वर्षांत घेऊन येतात. जसून कानोय जाले, नागवा जाले, आता कलंग जाले, तरी वी आर एट द सेम सिच्युएशन. Sir, now what you are doing is by getting smart meter, it will be prepaid. पैसे भरपा लायक 4 भरता पळय त्याला फोन बंद. तुझे कडेन आहा ते दिता कित्याक? अबाउट स्मार्ट मीटरूच नाका. कोणें स्मार्ट मीटर यू डोंट वांट द स्मार्ट मीटर. भाई अबाउट स्मार्ट मीटर मार्केटात नॉर्मल मीटर अवेलेबल ना. जेन्ना लोक वयता पळय हाडपाक तो आमकां मीटर ना. आता हे सिस्टमॅटिक प्लॅनिंग जाल्यार आमकां कळना. एक जालें. दुसरें, जर तर यू अग्री और डोंट अग्री समते सांग. तुमचे कडेन हांव सगळ्यांक विचारता क्वेश्चन फ्रॉम फेब्रुवारी टिल मे पावर कट्स कितले जाल्या. आर यू एबल टू गिव इलेक्ट्रिसिटी टू द पीपल ऑफ कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी सांग. तुमच्याकडे सध्या एड्युकेट पावर आसा काय ना. एक क्वेश्चन. दुसरो क्वेश्चन, आता जो कितें मीटर पेनल्टी पिनल चार्जीस आहा तो आसात. सगळ्यांक वाडोवन बिलां येयला तेंचे कितें. जर तर तुम्ही चार्जीस वाडयता थोड्या लोकांक कळना. जेन्ना लोकांक चिमटो येता पळय तेन्ना लोक तुका सोदयता बाबा बिल वाडला. तूं म्हणटा कितें चार्जीस वाडले. अरे तुम्ही एक वाटे लायटूच सामकी दिना. चार्जीस खंयचे वाडोवंक भोंवता. हांव जाल्यार अपील करता डिपार्टमेंटांक जाय जाल्यार बरोवन दिता. कितें म्हणून की तुम्ही ज्या पर्यंत पावर सामको दिना त्या पर्यंत आनी टॅरिफ वाडोवप ना. समजे ते कशें करप. आयज लोक जर तर एक गेस्ट हाऊस चलयता 1-1 लाख रुपये बिल भरता. म्हणजे कितें 30% ऑफ देअर अर्निंग्स गोज टू युअर डिपार्टमेंट. थोड्या दिसांनी आमकां मीटर पण लायट यूज करची पडटली. बंद करे दिवो पेटे म्हणचो पडटलो. एज ऑफ नाव तू म्हणताय नोटिफिकेशन येतले तेन्ना तू करतलोय. त्याच्या पयलीं माझी ड्यू डेट जावन गेली. तू म्हणी झडटले काचरपाक. हांव कितें करूं. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव, डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. सरकार सांगता शेतां रोयात पूण एके वाटेन रानवटी जनावरां शेताची नासाडी करताना पळोवपाक मेळटा. जाल्यार दुसरे वटेन पावसाक कळाव जाल्ल्यान शेतकारांचे बरेच हाल जाल्यात. ह्या समस्येत भर घालपा खातीर पूर्वजांची जमीन राखून शेत लागवड करपी शेतकारांचेर दिल्लीकारांचे संकश्ट आयला खंय.
उदरगतीच्या नावान रानां काबार केल्ल्यान रानवटी जनावरां लोकवस्तेत येवपाक लागल्या. मलेकारांच्या शेतात गवारेड्यांचो कहर पळोवपाक मेळटा. भाजीपालो वनस्पती नष्ट करतात तशेंच भाजीपाल्याच्या मळ्यात फेन्सिंगा वयल्यान उडी मारून नेमान त्रास करतात अशें शेतकाराचें म्हणणें आसा. समस्यांचो रेवाडो आसून लेगीत पिकावळ करपी सुधाकर गावडे ह्या शेतकारान आपली काणी सांगली. पळयात. ही जमीन आतां आमच्या आजे पणजाडी आशिल्ली ती आमी सांबाळटात. पूण आतां हे पयले दिल्लीकर येता आनी खंयच्या कशा कशी घेतात आनी आमकां म्हणटात आमी घेतले ही आनी आमकां हें करतात त्रास करता अशें करतात. आमचे अशें केस चलता हेचेर. पूण ते भाटकारान आनी तेंच्यांनी आयकून आसतना ते बायल्या भायर सेल्लीट केली आनी तर ते तेंच्यांनी घेतली ह्या रानां उरचें ना कांय उरचें ना आमच्या मोळ्या उरचें ना आनी आमचे दांडले सामान दवरले रानां ही ते आतां येवन काबार करतले. ह्या गव्हर्मेंटान कितें तरी उपाय काडचो हें आमकां सांबाळपाक दिवचें गव्हर्मेंटान करचें आमचेर. नाल्यार कांय उरचें ना जमीन म्हणून कितेंय उरचें ना मळे रोवपाक मेळचें ना कांयच करपाक मेळपाक ना. मळे उरल्यार जंगल उरतलें नाल्यार सगळें पर्यावरण सारकें काबार जातलें. कितली वर्सां रयता म्हाजो आजो रयतालो आजे फाटले आमी रयता म्हणजे म्हाज्या आजाक आतां कितलीं वर्सां जालीं म्हाका जालीं 58 वर्सां जालीं. तुम्ही कूळ म्हणना लागून आमी मामदारान घातलें एप्लिकेशन केलें आतां जवळ जवळ आमी 95 गेल्ले अजून आमी कांय जावं ना. केस चालू आसा केस चालू आसा अजूनय. सरकाराक कितें मागणी सरकारचे कितें आमचे सरकारान हें करचें म्हणून आमचें तुम्ही हेची राखण करता राखण करता आमी ते आमच्या गव्हर्मेंटाचे आमचेर हें करून दिवचें आमकां कूळ रावचें हांगासर मुणकार म्हणून. माझो मळो अशी स्कीम करची म्हाजी मळो म्हणल्यार तर गव्हर्मेंटान स्कीम करची. म्हाजें घर कशें केलां तशें म्हाजो मळो म्हणल्यार आमकां स्कीम करून गव्हर्मेंटान दिवची जाल्यार फुडें आमचें राखण उरतलें पर्यावरण उरतलें नाल्यार कांय उरचें ना हांगासर अशें. तवशीं लायल्यात काराती लायल्यात भेंडे घातल्यात दुदी घातल्यात आनी मागीर भाजी मारता भाजी रोयता तांबडी भाजी मुळो तेय रोयता आमी. सो बाकी चड हें घालतात सगळें घालतात माटोळी किती लागते घालतात ते भुईदुदी बी सगळे रोयतात कोकोनट सगळे रोयतात. हिरोईला कितली जाले आता म्हयनो जालो पावस आल्यार वयर सरता आसले म्हणजे कितें घालपाक खावपाक कांय घालूंक मेळना आमकां. तशी उरल्या ती आतां पावस ना म्हणून खावपाक घालून सारे बी कांय घालूंक मेळना. म्हाजो आतां जवळ आनी 250 मिटर म्हणजे 300 मिटर सुमार मारपाक उरला म्हाजी. आनी भायल्यान वय आसा वय आसा आनी ताका सरी आसा काट्या सरी आसा. हां तरी सांग गोंय येता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नळाच्या उदकांतले किडे तळ्यांतले मेल्ले नुस्तें गोंयचें प्रदूषण संकश्ट आतां फकत पर्यावरणीय हेडलायन्स न्हय तर घरांनी आनी जेवणाच्या मेजार पावपाक लागला. मळा तळे कांपाळ आनी साळ न्हय सामुहीक नुस्तें मरपाक चर्चेखाला आयला जाल्यार वाळपयचे थळावे नळांतल्यान येवपी किड्यांची काणी सांगतात. गोंयकार मुळाव्या गजालींचेर निदिल्ल्या सरकाराचे मोल फारीक करतात काय हो प्रस्न उप्रासपाक लागला. वाळपयच्या लोकांक नळांतल्या पिवपाच्या उदकांतल्यान येवपी किड्यांच्या घडणुकां-विशीं उदका मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आज आपलें मौन मोडलें. हे किडे भौशीक उदका पुरवण नळांतल्यान भितर सरनात अशें मंत्रिमंडळान म्हळें. ताचे बदला भोंवतणच्या वातावरणा वयल्यान तांकां बाधित घरांतल्या साठवण टाकयेंत वाट मेळपाची शक्यताय आसा अशें स्पश्ट केलें. गोंयच्या पिवपाच्या उदकाच्या मुळाव्या साधन सुविधा राज्या-विशीं लोकांची चिंता वाडत आसतनाच ही ताजी गजाल आयल्या. वाळप्याच्या उदकात अतवम अशें कितें गावला अतवम कशें ताजेर आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले. आयज हांवें रिपोर्ट मागला त्या रिपोर्टान भितर जे अतवम जाल्ल्या त्या फॅमिलीच्या 2 टँक आसात त्या टँकाच्या भोंवतणी जे कितें हें आसा ओपन लीड आशिल्ले त्या ओपन लिडाच्या भायर जे पळय जंतू आशिल्ले ते तांकां दाखयले आनी हेच जंतू भितर गेल्ले आसात. तुमची लीड तुमी करपाक जाय. हे लोकल लेवलाचेर पायपलायनींतल्यान आयिल्ले जंतू न्ही. दुसरें म्हणजेच एक कडेन जो वॉटर मिटर आसलो वॉटर मिटर बसयत आसतना एखादे वेळ लिकेज उरले जर जायत ताजेर साक आशिल्लो त्या साका मदीं जंतू आशिल्ले ते पेनेट्रेट जातात. हे आमच्या मेन लायनींतल्यान उदक आयिल्लें हें न्ही. म्हणटकच ताजेर प्रेस कॉन्फरन्स घेवन क्लेमिंग दॅट इट केम फ्रॉम द टॅप वॉटर टॅप वॉटरच तुमी जेन्ना टॅप वॉटर न्ही भायर न्ही आफ्टर मिटर न्ही आफ्टर मिटर बिफोर मिटर न्ही वो तांच्या टँकांतल्यान येता तो घरांतल्या टॅपाक आयिल्लो प्रॉब्लम. तुमकां इंजिनियरान सांगला सर आमच्या इंजिनियरान तांकां ते फॅमिली घेवन व्हरून दाखयल्ले आसा की तुजे टाकयान भितर पडपी जंतू आसा ते टाकयेच्या जडेर आसा.
सप्तका आदी गजर वाजिल्लो जेन्ना वाळपयच्या एका रहिवाशाक सलग 2 दिसांनी ताच्या नळावयल्यान धवे किड्यासारखे प्राणी भायर सरतात अशें दिसलें. पयलीं नातना मागीर परतून दुसऱ्या दिसा सकाळीं पिवपाच्या उदका खात्यान ताका जाप दितना थंय भेट दिवन पायपलायन फ्लश करून उदकाचे नमुने एकठांय करून प्रयोगशाळेंत चाचणे खातीर पणजे धाडले. ही घडणूकय पूर्व तयारी नाशिल्ली ना. वाळपय एपिसोडा आदी क्वचित 1 म्हयनो आदी वाळपय पालिकेच्या मर्यादे भितर दाबोस उदका प्रकल्पा खाला अशीच एक केस उबी जाल्ली आनी उपरांत महेऊर ग्रामपंचायतींतल्या जरमे गांवांत अशीच परिस्थिती आयली. एक कुटुंबाक बालदेत साठोवन दवरिल्ल्या उदकांत लार्वा सारको किडो मेळ्ळो. पिवपाच्या उदकाचे संकट आतां गोंयभर उदकाच्या दर्जाच्या खोलायेन आणीबाणीच्या बरोबरीत बसला. ते उपरांत गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान मळा तळ्यांतलो उदकाचो दर्जो मान्य मानकां सकयल देंवला अशें पुष्टी केलां. हो सोद मळा तळ्यांत कांपाल आनी साळ न्हंयत सामुहीक नुस्तें मरण आयिल्ल्यान मेळ्ळा. परत परत किड्यांच्यो घडणुको घडटात आनी प्रदूषण निरीक्षक मंडळ आतां तात्काळ लक्ष घालतले काय ना हो प्रश्न उप्रासता. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, मनीष परब आनी वैष्णवी साळगांवकर. राज्यात चोरयेच्या घडणुकांनी वाढ जाल्या. मडगाव वाठारात मोबाईल चोरी प्रकरणाच्यो व्हडा प्रमाणात कागाळी नोंद जाल्यात. मडगाव पीआयन एक पंगड तयार केलो आनी मोबाईल फोन ट्रॅक करून सुमार 8 मोबाईल रिकवर केले. खंय पुलिसांनी चोरी जाल्ले मोबाईल परत मेळयले आनी मोबाईल धनियांक दिले. आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान हे विशीं चड म्हायती दिल्या. पळयात. गेल्ले 2 म्हयने जाले मडगांवाक मोबायल चोरपाचे या शेणपाचे जे आसा हे खुबशे घडणूक जे आसा ही मडगांवाक जाल्ली आनीक खूब जाताली बी आनी हेजे खातीर कितलेशे लोक जे आसात हे पुलीस स्टेशनार येवन कंप्लेन करताले. एक जर आपल्याले मोबायल शेणला या आपल्याले मोबायल चोरये गेल्या, एक तर गाडयेचेर वयर दवरले कडेन आसतना याद नासतना गाडी स्टार्ट मारून गेलो तो पडलो, तो आनी कोणी घेवन गेलो. अशें करून खूब केसीस ज्यो आसात ह्यो रिपोर्टेड जाल्ल्यो. हेजी एक दखल घेवन जो मडगांवचो PI जो आसा ह्या PIयान एक टीम काडली आनी ह्या टिमी मार्फत सगल्यो ज्यो मोबायलाचे जे सायबर क्रायम आसा ह्या सायबर क्रायमी दिवन तेणें ह्या मोबायलाची सगळे लोकेशन काडले आनीक त्या लोकां कडच्यान हे मोबायल जे आसा हे रिकवर केले. थोड्यान सांगलें की रिकवर करपाक गेले तेन्ना की ना आमकां पडले मेळ्ळो आनी कोणा कडच्यान घेतलो आनी कोणी दिल्लो. पूण आज मडगांव पुलिसान बरें काम केले कडेन आसा. हे जे 8 बरे मोबायल जे आसात आयफोन बी हे आज जे कोणाली शेणले कंप्लेन दिल्ली तांकां तेणी आज परती दिल्ले कडेन आसा. आनी तेणी एक अपील केला मडगांवच्या PIयान की कोणीय सुद्दां जर मोबायल विकपाक खंयच्या शॉपार सुद्दां येता या कोणाच्या फुडें येता जाल्यार तेणी पयले पुलिसे इन्फॉर्म करचे ताकी आमी तेंचे डिटेल घेवन दवरपाक शकता आनी आमकां इन्वेस्टिगेशना मागीर बऱ्या पडटा म्हणून तेणी सांगले कडेन आसा. आनी ह्या लोकांनी पाळचे कोणी जर मोबायल जर सेकंड हँड घेता जाल्यार तेणी विचार करून घेवचो आनी घेता जाल्यार तेणी एक मातशें पुलिसे इन्फॉर्म करचें ताकी पुलिसे फुड्यान हें इन्फॉर्मेशन पावचें. आनीक जर चोरये बी फोन आसलो जाल्यार हो तांकां डिटेक्ट करपाक बऱ्या पडटलें म्हूण तेणी एक मॅसेज दिल्ले कडेन आसा. मजगतीं कोणूय खंयचोय मोबायल फोन विकपाक हाडटा तेन्ना मोबायल फोन विकते घेवपी आनी विकपी दुकानदारांनी सतर्कता दाखयत पुलिसांक कळोवचें अशें आवाहन मडगांवच्या PIयान केलां. आमची सायबर टीम आसा पळय तेणी 8 मोबायल रिकवर केला आनी 8 मोबायल आमी आज हँडओवर केला. हो जो प्रोसेस आसा पळय तो आमचो चालूच उरतलो आनी जशें जशें लोकेशन मेळटा आमी टीम धाडून थंयच्यान मोबायल रिकवर करता. मोबाईल कशे ना जाले तेंगेले अशें कितें सांगलां? कोणाले मिसप्लेस जाले, मार्केटान येता आसतना कोणाले शाणले, सो तशी कंप्लेन कोणा आसल्यो पळय त्यो आमी रेजिस्टर करून रिकवर आमी जशें आमकां लोकेशन मेळटा तशी कोणाले एक फाटी मोबायल शाणलो आसता तो हाडून दिता आमकां पुलीस स्टेशनाचेर, नाजाल्यार कोणा कडेन उरता मोबायल आपल्या कडेन दवरता तो एक फाटी वाटेर मेळ्ळो, सो तेंचे लोकेशन काडून ट्रॅक करून आमी सगळें विकिल्ले तशें मेळना. बट एक शॉपाक आमकां थंयच्यान वचून तेणी दवरलो मोबायल, सो थंयच्यान वचून हाडला. अपील करता की जे इलेक्ट्रॉनिक्स शॉपवाले मोबायल शॉपवाले आसा पळय अशें कोण भुरगे समज विकपाक येता मोबायल जाल्यार आमकां इन्फॉर्म करचें
आनी आमकां सांगचें सो दॅट ते मोबायल आसा पळय ऑन द स्पॉट आमच्यान ताब्यांत घेवपाक मेळटा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. परतून घ्या एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फाटल्या 24 वरांत राज्यात खूप उणो पावस पडलो. हवामान अधिकाऱ्यांनी फुडल्या दिसांनी पावसाची क्रिया वाडटली असो अदमास काढला. तरी पुराय गोंयांतले तापमान सामान्य परस बरेच वयर आशिल्ल्यान उष्ण आनी दमट परिस्थिती निर्माण जाल्या. राज्यभर फक्त एकसुरे आणि सामको हळुवार पावस पडला. IMDच्या म्हणण्याप्रमाण पणजेत फक्त 1.6 मिलीमीटर पावस पडला. जाल्यार गोंयच्या चडशा वाठारांनी चडशे सुके हवामान आशिल्ले. या काळात व्हडलोसो पावस, गडगड वा खर वाऱ्याची क्रियाशीलताय जावंक ना. IMDन फुडल्या कांय दिसांनी उत्तर आनी दक्षिण गोंय या दोनूय वाठारांनी उष्ण आनी दमट परिस्थितीचो अदमास उक्तायला. मुखेलपणान सांजे आनी रातच्या वेळार फक्त हळुवार पावस पडपाची शक्यताय आसा. गोंयांत पावसाचो उणाव, चडशे सुके हवामान, उष्ण आनी दमट परिस्थिती, तापमान सामान्या परस चड. बिरेस्तारचे तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस. हवामानाची खासा शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. हे खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.